एक काल आमकां एक कंप्लेन रिसीव जाली. कंप्लेनंट मनोज सिंग, रेजिडेंट ऑफ गोगोळ मारगांव. वो हेची कंप्लेन अशी आहा की हेका 3 जाण मनीस, एक लेडी आनी 2 जाण मेल, हे इन द डिसेंबर म्हयन्यांत ते 3 फावट एप्रोच जाले ते. आनी तेणी ताका सांगलें की आमकां गोल्ड आमकां मेळलेलें. रत्नागिरी तांकां जे खोंटा आसतना एक कळस मेळ्ळो आनी कळसा भितर गोल्ड आसलें थिंगाच्यान, आनी ते गोल्ड ताका विकपाक सोदले म्हणून. आनी तेणी ताका गोल्ड दाखयलें आनी त्या गोल्डाचो व्हॅल्यू 20 lakhs म्हणून सांगलें तेणी. सो हेणें तांकां सांगलें की आपल्या कडेन जायना. सो ताका नेक्स्ट टायम परतून आनी एक फावटी एप्रोच जाले ते. आनी तेणी सांगलें तुका जायना जाल्यार तूं आमकां थोडे थोडे करून आमकां दी. सो तांचें डील जालें कितें, तूं 5 लाख रुपया 5 lakhsचो इंस्टॉलमेंट एक दी म्हणटा ताचेर. सो 5 lakhsचो इंस्टॉलमेंट हे कंप्लेनंटान सांगलें आपल्या कडेन जायना म्हणटा तुमी तर. सो तरी म्हणटा ताका इंड्यूस केलो आनीक गोल्ड दिलें ताका आनी ताका 5 lakhs रुपीज ताणें घेतले. आनी जेन्ना त्या कंप्लेनंटान गोल्ड चॅक केलें वचून हे कडेन गोल्ड स्मिथा कडेन, तेन्ना ताका कळून येयलें की ताका फेक गोल्ड म्हणटा. आनी काल तांकां तो कुंकोलीम तेणे आपल्या फ्रेंड सर्कलाक सांगून दिलें की बाबा अशें सगळें जालेलें. सो काल कुंकोलीम तांकां तो लोकेट जाला, तांकां तेणे एप्रिहेंड केलें आनी घेवन तो पुलीस स्टेशनाचेर येयले. सो आमी 2 जाण मनशांक केसीन भितर अरेस्ट केलेले. एकल्याचें नांव रवी सोलंकी आनीक दुसरो ईश्वर गुजराटी. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा आनी हातूंत भितर एक लेडी आहा, त्या लेडीक आमी अंडर सेक्शन 41A CRPC ताका नोटीस दिलेलो इन्वेस्टिगेशनाक. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. सो अजून कांय रिवील जावना. रिमांड घेतलो ते रिमांडार घेतलो. रिमांडार गेले उपरांत इंटरोगेशन केले उपरांत कळटलें फुडें कितें.